बागेवन पावलून तेसोलिकारांक बरयलेलें पयले चिटीवेलें वाचप. भाव भयणींनो, खंयच्या काळार आनी खंयचे घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणात. सोंसी आतां भिरांत ना अशें म्हणटा थंयच आसतना बालोंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता. तशें रावनासलें निसंतोन तांचेर येतलें आनी ताळो आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत ना. भाव भयणींनो, तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं आनी रातची आनी काळोखांतलीं न्हय. म्हणटूच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावया आनी खाण पिवोन थोडें करुया. देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण, सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. हें हांव खात्रेन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीस गोट धर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेन राव. जबाब, सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी गालिल्यांतल्यान कापुरनांव नोगरांत तो देंवून गेलो आनी सोनवारा दिसा ताका शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलोलो परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बसलोलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आराडून म्हणलें, ए सायबा, नाजरेतकारा जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो संस्कारलोलो भोक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी सगळ्या मोदें कोत ताका धरणीर उपटवून पूण मातूय दुखयनासतना देंवचार ताचे वेलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलो म्हूण उतर हें. अधिकारान आनी पदवेन तो मेले आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी त्याची खबर
गांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता मुखेलवड कसलें म्हूण उतर हें नियाळाक आदार उतरां मदें उतर जिवें देवा तुज्या पुस्तकांतलें मेलेल्या काळजाक जागोयचें नवें जिवान तें भरचें हें गायांतल्यांतलो वळी आमकां बोल दितात, धीर दितात, जागृत करतात, तशेंच जिवार भरतात. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू नोंगरान देंवून गेलो आनी शिकोवन दिवंक लागलो. देंवचार बसलेल्या मनशाक जेजू बरो करता. अधिकारान आनी पदवेन तो मेल्या आत्म्यांक आज्ञा दिता आनी ते भायर सरून वेतात. कसलें उतर हें म्हणून सगळीं अजाप जातात. जेजूच्या नांवान आयजूय जायतीं अजापां घडटात. दर एक पवित्र मिसाचे बेटा वेळार रेतिरान आनी आमी आज्ञा पाळटात तेन्ना. दुसरी स्मृत आनी सुटकेच्या पुस्तकांतल्या 10वी आज्ञा देवाची 10 उतरां आमी पाळल्यार आमी दिसा दिसपट्टी अजापां पळयतलीं. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट. तें दोनूय वाटांनी पाजलोलें तरवारी परस रोमता. तें मनशाचे सांद्यांनी आनी मेंदूंत पर्यान रिगून शकता अशें हेब्रेवाची चिटींत आमकां मेळटा. तेसलोनिक्यांक बरोवन भागिवंत पावलूस जागृत रावंक आनी एकामेकाक धीर दिवंक आनी भावाट घट करूंक सांगता. आयचे दिसाचे स्तोत्र 27 वळीन सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे पातयेवन रावंक शिकयता. भागिवंत तेरेसाची सेवा देवाच्या उतराची पदवी आमकां दाखयता. तर आज आमचो थाराव जावन दी देवाचें उतर वाचूंक, नियाळूंक आनी जेजू केलेली सेवा करूंक वावुरया.